ही आयची मेसेज हांव उलयतलो मोगाच्या बा म्हणटो सोबीत मेसेज जावन आसा, वंडरफूल मेसेज जावन आसा. कोंकणीन आनी इंग्लिशीन हांव उलयतलो सगळ्यांक सजमता तशी मोगाच्या बा म्हणटो. And we are going to see today one verse, Gospel of Matthew. जो तो तुमकडे बायबल आसा जाल्यार Gospel of Matthew chapter 5. And we are going to read only one verse, two verse. Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Matthew chapter 5 verse 23 and 24. And Jesus said, my friend, therefore if thou bring thy gift to the altar, and therefore remembers that thy brother had out against thee, leave thy gift before the altar, and go thy way first reconciled unto thy brother, and then come and offer thy gift. And Jesus Jesus told like this, जेन्ना तू मागणे करून घेता ओ ऑफरिंग करून घेता, तुका कोडून आयलें, तुवें कोणाक दुखयलेलो आसा, कोणाक तुवें रागात जाल्लो आसा, कोणाचेर तुवें वायट उलयलां जायत, कोणाक झगडलां जायत, शेजाऱ्याक कोण झगडलां जायत, कोणाक तुवें हर्ट केला जायत आनी तुका उगडास येयलो मंदिरान, जेजू सांगता वो गिफ्ट मंदिराची वर्शीप प्रेज थिंगा सांड. आनी पयलो घरा कोण वचोन तुज्या बा कोणे मेळटोय, सॉरी माग, हंबल जा, आनी उपरांत यो आनी जेजू म्हणटा तुजो गिफ्ट ऑफर कर. Jesus said, my friend, when you come to bring offering in the temple, and suddenly you remember you have hurt someone, you have offended your neighbors, or your friend, or believers, or you have talked against him disrespectfully, or gossip him, Jesus said, leave that worship there. That is not worship. Jesus said, real worship is go to that brother and say sorry to him, humble before him, reconcile to him. आणि आम्ही पळयता मोगाच्या बाबतींत रिकॉन्सिल उतर म्हणजे जे कोणाक तुवें दुखयला जायत, कोणाक तुवें हेट केला जायत, ताचें तुवें नांव डिस्ट्रॉय केला जायत, पयलो म्हणटा जेजू वचोन तुज्या बा कोणे उलय, सॉरी माग, हंबल जा. आनी उपरांत म्हणटा जेजू कितें, तुजें गिफ्ट ऑफर कर. जेजू म्हणटात हे पळय तूं वर्शीप करूंक येयलो आसा मंदिरान, मागण्याचे सुवातेक येयलो आसा, तें थिंगा सांड म्हणटा. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट कितें जावन आसा, वचोन पयलो तुज्या बाच्या फुड्यान रिकॉन्सिल, दॅट्स मीन से सॉरी टू हिम. बा म्हज्या हांवें तुका दुखयलो, तुका हांवें हट मारली, तुजें नांव पेड्यार केलां, पयलें वचोन तेजे लागीं बोगसण माग, आनी उपरांत म्हणटा जेजू म्हणटा गिफ्ट ऑफर कर. See my friend, Jesus saying over here, if you have offended someone, your brother or neighbor, this is not a false teaching. We have to come out from the false churches, false believers, false pastor. We have to separate them, but this is not a false teaching Jesus talking about here. This is not a false separation over here, but this is the offending your brother or sister. हे कितें जावन आसा हिंगा, आमी पळयता हांव सभा जाणान जेजून सांगलेलें आसा, आपोसलान बरोवन दवरलेलें आसा, ज्या जाग्यार टिचींग सारकी ना, ताची डॉक्ट्रीन रॉंग आसा, तितूंतले बायसरा म्हणलेलें आसा, तितून रावं नाका म्हणलेलें आसा. पूण हांगा कितें उलयता जेजू, टिचिंगाची खबर उलयना. जीसस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉल्स टीचिंग ओवर हियर, बट जेजू हिंगा उलयता तुज्या भावाक तुवें दुखयलो आसा जाल्यार ताचे वयर उलयता जेजू. Jesus is talking about, my friend, you have offended your brother. तुज्या भावाक तुवें दूख दिलेलें आसा,
तुझ्या बाग तुवें ताचें नांव पेड्डेर केलेलें आसा जायत, ओ ताचो मोतीन राग धरून रावलेलो आसा आनी तुवें ताका अजून बोगसूंक ना. जेजू म्हणटा मागणें सोड, ही वर्शीप सोड, ही म्हाका वर्शीप नाका तुजी. होरी वर्शीप जावन आसा जेन्ना तूं तुज्या बाच्या फुड्यान वयता आनी ते कोणें सॉरी मागता, ती जावन आसा होरी वर्शीप म्हणटा जेजू. लिसन माय फ्रेंड, जेन्ना मागणें कोत्ताना तुज्या मोतीन येयला मोगाच्या बाबंडो, तुवें कोणाक दुखयलेलो आसा, तुवें कोणाक वायट नदरेन पळयलेलो आसा, ताकडे तूं झगडला, शेजाऱ्यान कोण झगडला आनी स्टील तूं देवाच्या मंदिरान येयला आनी वर्शीप कोत्ता. Have you really reconciled to your brother and your neighbor first? Have you understand, my friend? This is very important. हे जावन आसा व्हडांतले व्हड तें जावन आसा बलिदान जेजू म्हणटा. अदरवायज ही सगळी म्हजी मागणी, ही सगळी म्हजी वर्शीप जेजू म्हणटा नीड फोड जावन आसा, देव आयकोना. I will tell you, my friend, Jesus said, go to that brother and your sister or your neighbor and पयलें ताच्या लागीं कितें म्हणलेलें आसा, हंबल जावन ताच्या लागीं बोगसण माग. आनी ताका लागून जेजू सांगतालो मोगाच्या भावंडांनो, unless a man become little child, unless you become like a little children, you will never enter the kingdom of God. Unless तुवें हालती जाल्या बगोर, हंबल जाल्या बगोर, तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरचें ना. हांवें पळयता मोगाच्या बाब म्हणटा काय बरी आमची भयण सेलीन आसा, आनी एक दीस ती म्हाका उलोवपाक लागली. आवर सिस्टर सेलीन, वन डे शी वॉज टॉकिंग टू मी एंड आय गेव हर एडवायस. सिस्टर, कोणें तुका कितें म्हणलें जाल्यार तूं रागार जायनाका. तुजी चूक पासून ना जाल्यार तूं हंबल जा आनी तूं तेच्या फुड्यान वचोन उलय. आनी सिस्टरीन ते केलें मोगाच्या बाबंडू. आनी हें जावन आसा ह्युमिलिटी जावन आसा, हें जावन आसा खालतेपण. म्हजो गुन्यांव पासून नासतना कोणूय म्हजेर बोगलन घालता जाल्यार हांव हंबल जावपाक जाय. I have to become humble and go to that person even I haven't done anything. Yes, पासून जेजून तुका आपयलेलो आसा मोगाच्या बाबंडू. Think about Jesus done nothing wrong, but he suffered much more than us. जेजून ह्या संवसारान खोल्यात पातो करना, पूण ह्या संवसारान ताका असो ट्रेट केलो मोगाच्या बाबंडो. People hate Jesus, but even when Jesus dying on the cross, he prayed, Father, forgive them. बापा ताका बोगस म्हूण जेजून मागणें केलें. जेजूक लोकांनी देवचार म्हणलो, तो लोकांक फटयता, देवचाच्या पावरान तो मिलाग्री कोत्ता. जेजू देवाचो न्हय. People have accused Jesus. मोगाचे बाब म्हणटा ही जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं मागणें करूंक येता आनी तुवें कोणाक दुखयलेलो आसा, ताच्या काळजान राग धरून आसा, पयलो वचोन ताच्या लागीं बोगसण माग, हंबल जा. And you see the power. You see how God is going to accept, my friend, your offering. And I ask you, my friend, have you really reconciled to your brother and your sister? And ताका लागून जेजू सांगलेलें आसा, listen. When you stand in praying, जेन्ना तुमी मागणें कोत्ता, forgive, बोगस. If you have out against तुज्या भावाचेर कितें पातोक आसा जाल्यार, ओ कोणें तुका कितें म्हणलां जाल्यार, तेजो राग तुवें काळजान धरून रावला जाल्यार, बोगस म्हणलेलें आसा, that your Father which is in heaven may forgive your trespass. तुजो स्वर्गीचो बापूय ताका बोगस बक्षितलो तुका. Then Jesus said, my friend, verse 26, if you do not forgive, जर तर तुवें तुज्या बाक काळजान धरून बोगसूंक ना, neither will my heavenly Father forgiving your trespass. म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुका बोगशिचें ना. And ताका लागून many people are suffer, my friend, today. Many people suffer with cancer or disease because they not forgive other people from their heart. And पळयता, God said, my friend, जर तर तुज्या बाक तूं काळजान सोडून बोगशिना जाल्यार in this parable, likewise my heavenly Father also do unto you, if ye from your heart forgive not everyone his brother in their trespass. And many people can suffer, my friend. Physically disease,
देव मनशाक दुयेंस घालूंक शकता मोगाचो बाब म्हणतो अनलेस त्या मनशाक हंबल केल्या बगर and bring to the point unless त्या मनशान ताका दुसऱ्याक बाबणाक forgive केल्या बगर. You see in this parable God turned that wicked servant into the tormented, allowed disease. जेन्ना मनीस देवाचें आयकना, God can use a demon, God can use a devil, God can use even disease in that person's life. Read 1 Corinthians 11. Paul सांगता तुमच्या मदीं सबार जाण मेलेले आसा, दुयेंत आसा, कित्याक लागून live in sin. आनी तेका लागून मोगाचो बाब म्हणटा I ask you, जेन्ना तुजो दुस्मान तुका दिश्टी पडटा तेन्ना रस्त्याचेर घरा कोणें कसो तूं पळयता तेका ताका पळोवन तूं तोंड दुसऱ्या दान कोत्ता. When you see your any neighbor, or maybe you fight against your neighbor, or anyone, when you see on the road how you walk, will you turn your face the other side, or you go and destroy his name? See my friend, God is a so holy God. And taka lagon mogacha babon Bible sangta, he that turn away his ear from hearing the law, even his praise shall be abomination. जो कोण देवाचें उतर सांगता तें आयकोना, त्याच्या मागणे सगळी शिकवणी मोडलेली आसा, मेडी मोडलेली आसा मोगाच्या बाबा. आय एम नॉट टेलिंग यू दिस, हांव हें सांगना मोगाच्या बाबा, देवान सांगून दवरलेलें आसा. Proverbs chapter 28 verse 9, जो कोण देवाचें उतर आयकोना, देवान कितें सांगलेलें आसा, जेन्ना तूं मंदिरान येता, ऑफरिंग करूंक येता, प्रेज करूंक येता, चर्च सर्विसीक येता, पूण तुज्या भावाचें तूं रागार जावन आसा, ताचे भितर राग धरून आसा, ओ तुवें ताका ऑफेंड केला उतरांनी ओ कसल्या कामांनी, पूण तूं ताका कार्ड जाणतान बक्षिना जाल्यार हें मागणें तुजें सगळें शिकवणें म्हणलेलें आसा. वालोर ना त्या मागण्याक. आनी ताका लागून मोगाचें बाब म्हणदो, 3 भाशेचो लोक बायबलाचेर देवाच्या फुड्यान येयलेले, देवान ताची मागणी आयकूंक ना. There's a three type of people in the Bible. They come to sacrifice or worship, and God reject. God reject, my friend. कित्याक देव असलो जावन आसा. दुसरो मनामन कितें जावन आसा, पयलो मनामन कितें जावन आसा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या मनान कोणाचो मोग कर सांगलेलो आसा, कोणाचो सांगलेलो आसा मोगाचो बाब म्हणटा. डू यू नो? Can anyone open your microphone and tell? देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर म्हूण सांगलेलो आसा. आनी जेसू म्हणटा दुसरो एक्झॅक्टली लायक दॅट म्हणलेलो आसा. तुजो मोग करता तसो मोग करूंक जाय म्हणजे देवाचो मोग कर म्हूण सांगलेलो आसा. माय फ्रेंड, कोणूच तो सांगता पूण देवाचो मोग करता, पूण तुज्या पेल्याक तूं हेट करता जाल्यार हो मनीस देवाचो मोग करिना. 4 John कितें म्हणलेलें आसा, दिश्टी पडटा त्या भावाचो तुका मोग करूंक जायना जाल्यार दिश्टी पडना तो देवाचो तूं मोग कसो करतलो. 4 John said, my friend, if you not love the brother whom you have seen, how you can love God which you are not able to see? आनी तेका लागून मोगाच्या बाब म्हणटा, हांव पळयता Cain and Abel. तुमी आजो जाल्यार कळटले, Genesis chapter 4, and it came to pass they come to worship God, offering God. And the Bible says Abel म्हणटा आणि Abel म्हणटा आणि Cain, they come to worship God, and Cain brought a fruit of the ground offering unto the Lord. And पळयता Old Testament, even God allowed fruit as well, meat offering. And God allow as well, lamb as well, blood offering as well. But book of Hebrews सांगता, Abel म्हणटा तेणें he offer best offering. And fruit offering as well, God allowed. Book of Leviticus, my friend. But the problem is over here. And when they come to offer the Lord, God respect Abel and his offering. देवान म्हणटा आबेलाचें आनी ताचें offering म्हणटा accept केले, received, accepted. But Cain and his offering he not respected. Why?
And he was so angry, my friend. तो आपल्या बाळाच्या इतलो रागार झालो. God not accept his offering. And his countenance was so fell, angry. Who are there? They are both brother, my friend. And listen, and the Lord said unto Cain, why thou art worth? कित्याक तू रागार झालो आसा Cain? कित्याक तुझे तोंड तुझे काय करून दवरलेलें आसा तुझ्या बाळाचेर? कित्याक तू मोगाचें बाप म्हणटा जेन्ना आबेलाचें ऑफरिंग देवान एक्सेप्ट केलें तेन्ना कितें घडलें खबर आसा? तो आनी आपल्या भावाक पळयना जालो रागान. आमी केन्नाय पळयता शेजारी आमकां मेवत जाल्यार तुमी तूं झगडलेलीं आसा जाल्यार एकामेकाचेर झगडलेलीं आसा जाल्यार ओ ताणें तुका कितें केलेलें आसा जाल्यार तूं कितें करतलो? जमनीक तोंड घालून चलतलो न्हय? एक्झॅक्टली. फ्रॉम दॅट ऑनवर्ड, माय फ्रेंड, Cain does not look his brother. आनी ताका लागून जेजू देव तेका विचारता तुजें तोंड कित्याक तुवें काय केलां? सकल ओडव गावन कित्याक चलता? तुजे भाग कित्याक तूं पळयना? जर तर तुवें बरें केलें जाल्यार तुज्या भावाचो मोग केलो जाल्यार हांव तुजें एक्सेप्ट करतलो आसलो म्हणलेलें आसा. पूण तुजें काड जावन कितें रावलेलें आसा? पातोक. पातोक रावलेलें आसा तुज्या भावाक जितो मारपाक. आनी गॉड वॉर्निंग, माय फ्रेंड, गॉड वॉर्न Cain. Sin is inside to take you. Sin is there to give you power to hate your brother. You must control, you must rule. And Bible की सांगता? तेणें म्हणटा व्हरोन तेका जितो मारलो. पळयला मुगोचें बाबड तूं? जेलसी कितें कोत्ता पळय ती मनशाक? जेन्ना तूं काळजान सोडया तूं बक्षिना जाल्यार मनशाक कितें कोत्ता हें पातोक? जेन्ना तुवें काळजान सोडया मनशाक बक्षूंक ना. हें पातोक तुका मोगाच्या बाबड एंगर घालता भितर ताका जितो पासून मारपाक. If you not forgive your brother from your heart, the sin can give you power even to kill other person. तेका लागून आयज कितले घरां डिस्ट्रॉय जाल्या. शेजाऱ्यांनी कितले एकामेकाक मारलेलीं आसा. शेजाऱ्यांनी एकामेकाक कितले जिते मारलेले आसा. Why? Because the anger not forgive them each other their heart. आनी तेका लागून 4th John म्हणटा not as a Cain who was a wicked one and why slew his brother. कित्याक ताणें जितो मारलो आपल्या भावाक? कित्याक लागून? कित्याक ताची कामां इवल आसली म्हणटा. आनी जॉनाच्या तेंपार मोगाचें बाळ म्हणून सबार लोक चर्चीनी बसलेलो ते दुसऱ्या बिलिवरांक हेट कोत्ताले. ताका लायक जायनासलें मोगाचें बाळ म्हणटा. आनी जॉन सांगता हो एग्जाम्पल दाखयता पळयलां. Cain is religious person. Cain कोण आसलो? Religious. देवाक वर्शिप करता तसलो. पूण भितरल्यान तो मोगाच्या बाळ म्हणून मर्डरर आसलो. हेट कोत्तालो आपल्या भावाकूच. आनी देवान तेजें कितें आयकून जेवना? ऑफरिंग आयकून जेवना. आनी दुसरो जावन आसा मोगाच्या बाळ म्हणून टॅक्स कलेक्टर आनी फॅरिसी. आनी तो फॅरिसी कितें कोत्तालो? टॅक्स कलेक्टराक मोगाच्या बाळ म्हणून हेट कोत्तालो भितरल्यान. And the tax collector, my friend, and Pharisee went in the temple, and the Pharisee to sangta Devak, I pray, Lord. I'm not like other person out there at Saracha Vashanoi, to Tsor, to Nagona. Padela Deva, he come in your temple. I'm not like that. He was unjust, extortioner, adulterous. I'm not even as this publican. I fast twice, I give tithes, all. And Bible says, verse 14, I tell you, this man went home, the tax collector, कितें करूंक लागलो? आपल्याच्या काळजाचेर वड्ड्यार मुठी मारून तो कितें म्हणूंक लागलो? देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर. Lord have mercy on me. And जेजू सांगता, देवान म्हणटा टॅक्स कलेक्टराचे मागणें आयकलें, नो त्या फारिसेयाचे. कित्याक तो आपल्या भावाक हेट कोत्तालो भितरल्यान. आनी उपरांत मोगाच्या बामणान आनी एकलो मनीस देवान तेचे मागणें आयकवना. आनी कित्याक लागून आयकवना? कित्याक जितो आसतना मोगाच्या बामणू, when he was alive, he never loved his own brother. He never loved his own neighbor.
He never helped this poor man called Lazarus. जितो असताना मुगाच्या बाबंदो तेणे केन्नाच दुसऱ्यांचो मोग करूं ना. जितो असताना केन्नाच त्या लाजरसाक तेणे हेल्प करूं ना. जितो असताना तेणे केन्नाच ताची दया करूं ना. आनी तेका लागून मुगाच्या बाबंदो when he died, he prayed 3 requests in hell. First request he asks, book of Luke, chapter 16, verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he dip of his finger and cool my tongue. I am tormented in this place. Father Abraham said, send that beggar. I need a water, Lord. I need a water. Lord have mercy. Abraham, send this beggar. कितें जेवण? 9 उदकाचे बाटले, 9 उदकाचे कौशे, पण एक तेंबो मोगाच्या बाबण उदकाचो. He was suffering and desiring only 1 drop. एकूच. आनी पळयता हांव तूं एक उदकाचो तेंबो जेव जाल्यार तुजे जिबेर तुजी तान भागता? ना न्हू? No. You need much water. If you drink only 1 drop of the water, you will not. Will you thirsty? Yes, my friend, you will thirsty again. But he said, give me only 1 drop of the water and cool my tongue. मुझे जीभ लासता. अब्राहम बापा मुझे जीभ लासता. ही तोंड कर, उदक म्हाका दी. हांव ह्या उज्यान कश्ट म्हाका बाबंदो हो पयलो रिक्वेस्ट. अब्राहम तेजो आयकूना. उपरांत तेका कळलें आनी दुसरो रिक्वेस्ट ताणें मागलो. तशें जाल्यार अब्राहम बापा हांव मागता. Verse 27, I pray therefore, Father, thou send to my father's house. म्हज्या बापाच्या घरा धाड. म्हाका 5 भाव उरलेले आसा आनीक. आनी तेचें हेंवूय मागणें आयकूना. आनी उपरांत तेणें आनीक मागलें मोगाच्या बाबा म्हणटा verse 30. And he said, Nay, Father Abraham, if one went unto them from the dead. कोणी तर मरो जाल्यार आनी संवसारान असो जाल्यार मेल्यानतलो जीवन जावन संवसारान असो जाल्यार लोक तेजे आयकतले. लोक बिलीव करतलो मेल्यानतलो जीवन जालो म्हूण. मिरेकल जाली. They will repent. And Abraham said to him, No, they have a Moses and prophet. Bible ताका आसा. ताका साल्वा जातो जाल्यार लोकांनी आजचो ह्या संवसारान बायबल believe God's Bible. If the people want to save from hell, they have to focus on Bible, read the Bible, believe the Bible, obey the Bible. And हेजे तीनूय मुगाच्या बाबा रिक्वेस्ट कितें केले? मानून घेवना. आनी तेका लागून मुगाच्या बाबा सामुएल सांगता what is important? कितें important जावन आसा? And the Lord, Samuel said, had the Lord great delight in the burnt offering and sacrifice? देवाक कितें जाय? आर्गां जाय, मोहिमा जाय, sacrifice जाय ना. Obeying the Lord is a कितें म्हणलेलें आसा? As in the obeying the voice of the Lord, behold, the obeying is better than the sacrifice, and hearken than the fat of the ram. What is important? He said. Worship? No. Obey. If you have offended your brothers and sisters, my friend, and if you come to worship and praise God, God said, I don't need this worship. ये म्हाका तुजी मागणी नाका. कितें जाय? म्हजें उतर पयलें तुवें आयकलें जाय. उतर कितें सांगता? तुज्या भावाक तुवें दुखयलो जाल्यार वचोन पयलो तेच्या फुड्यान बोगसणे माग. Be humble. आनी तेका लागून बुक ऑफ एमोस मोगाच्या बाबंदो जेन्ना इस्रायलचो लोक देवाचें उतर आयकोन आसना, एकामेकाची मस्ती कोन्न आसना, एकामेकाची काकूत कोन्न आसना, ते दुसऱ्यांक दुखोवन, दुसऱ्यांक फटोवन, दुसऱ्यांक जास्ती मारून जेन्ना मंदिरान येतना
आनी देवाक आर्गां कोत्ताना ते कितें म्हणटा जायते देवाक ते उलो कोत्ताले मोगाचो बाब म्हणून प्रेज एंड वर्शीप दिवन पूण देव तेजी मागणी आयकोनासलो आनी लिसन देवान कितें म्हणलां प्रोफेटा वरवीं I hate, I despise your feast day. I will not smell your solemn assemblies. Though you offer me burnt offering or meat offering, I will not accept them. तुम्ही जायती म्हाका मंदिरान मेंढरे पासून मारी जाल्यार ऑफरिंग पासून कर जाल्यार देव म्हणटा ते हांव एक्सेप्ट करपाक ना नोय म्हूण आयकोपाक ना आनी वर्स 23 कितें म्हणटा टेक thou away from me noise of thy song bobat munnaka hallelujah praise god hallelujah hallelujah dev म्हणटा म्हाका नाका ही hallelujah तुजी वर म्हजे फुडले म्युजिक बंद कर हें तुजें तोंड I will not hear the melody of the hour आनी देव म्हणटा संगीताचें तुमी कितले बरें आजयता तें हांव आयकोपाक ना कित्याक आयकोपाक ना कित्याक हो लोक मोगाचो बाब म्हण दुसऱ्यांक दुखोवन दुसऱ्यांक फटोवन दुसऱ्यांक नाडून त्या मंदिरान येताले आनी वर्शीप करताले These people, my friend, why God not accept their worship? Because these people, verse 24 said, let the judgment run down like a water and righteousness as a mighty stream. दुसऱ्यांची काकूत करून दुसऱ्यांक आर्गां दिवन दुसऱ्यांचो मोग करून दुसऱ्यांक मोगाच्या बाबा हेल्प करून हे पयलें कोरा म्हणटा दुसऱ्यांक बोगसून हे पयलें कोरा आनी उपरांत मंदिरान यो म्हणटा तुवें तेका God said first let the righteousness be done love other care other be humble before other this is the real worship and then God said come and worship the sacrifice even mogacha bamundu God have rebuked people. He said, what's in the multitude of your sacrifice unto me? Say the Lord, I am full of burnt offering. Kaslo faydo asa tumhi maka offer korta te? When you come to the temple before me, who require that your hand? Kone tumka apoyla mandiran dev munta? Was there munta bring no more vain obligation ye ani annaka mendre. Incense and abomination unto me. New moon, Sabbath तुम्ही पडटा हे सगळे फोटी जावन आसा कित्याक तुमचे लायफ भितरल्यान बदलवना दुसऱ्यांचो मोग ना दुसऱ्यांची काकूत ना तुमकां calling assemblies I cannot away with it is iniquity देव कितें म्हणटा ही सगळी पातकां म्हणटा तुमी कोत्ता पळय तें तोंडान तेका लागून जेजू सांगता मोगाचो बाब म्हणू ओ लोक म्हाका हाली बेश्टो तोंडान वाकाणटा पूण काडीच तांचे पयस आसा and because of this my friend Jesus told people these people honor me with their lips but their heart is very far from me and listen verse 14 कितें म्हणटा तें and your new moon and your appointed feast my soul hate देव म्हणटा ही हेस्तां ओ assembly म्हाका हांव hate कोत्ता they are trouble unto me I am ready to bear them. And listen verse 15 कितें म्हणटा when you spread your foot तुम्ही तुमच्या हात वयर उबारता तेन्ना आर्गां दिवपाक कितें म्हणटा देव हांव म्हजे दोळे दामता म्हणला मोगाचो बाब म्हणून पळयलां God said I am going to close my eyes when you make praise जेन्ना तुम्ही जायती मागणी करता देवान कितें म्हणला मोगाचो बाब I will not hear your hand कितें तो दाखयता कितें दाखयता your hand are full of कितें blood म्हणजे कितें तुम्ही 6 जाणांक जिते मारले हातींनी म्हाका दिश्टी पडटा तुज्या हातीची कितें पातकां चोरये ब्रायब दुसऱ्यांक फटोवंक दुसऱ्यांचेर मुठी मारूंक हे म्हाका दिश्टी पडटा तुमच्या हातांनी म्हाका दाखय नाका हात God said do not show your hand I can see all this blood you cheat you hate people you beat them and come in my temple and say praise the Lord God said I don't need this listen my friend and ताका लागून जेजू सांगतालो ही पोरसां म्हाका हाली वोंटांनी वाकाणटा पूण काडीच तांचे पयस आसा आनी ताका लागून प्रभू सांगता मोगाचो बाब म्हणू the sacrifice of the wicked is abomination unto the Lord but the prayer of the upright is delight. जो तुझ्या बाग तो हेट कोत्ता आनी वर्शिप करूंक गेलेलो आसा
तुझ्या भावाक तू हेट करता ताका दुखयलेलो आसा, तुवें ताचें नांव पेड्डेर केलेलें आसा, मोतीन राग दवरून रावलेलो आसा, आनी तूं देव म्हणटा म्हज्या फुड्यान वर्शीप करूंक येयला, हो सॅक्रिफायस तुजो जावन आसा. एबोमिनेशन घाण म्हणटा देव. लिसन मोगाच्या भावान एनादर प्रभू कितें म्हणलेलें आसा, द सॅक्रिफायस ऑफ द विकेड इज एबोमिनेशन. आनी तेका लागून मोगाच्या भाव बंधू, बिफोर आय क्लोज, कसलो सॅक्रिफायस देवाक जावो, कसली देवाक मागणी जाय, कसली वर्शीप जाय काय देवाक म्हज्या भाव बडातो, कसली वर्शीप जाय काय. लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा, लिसन वेरी केअरफुली बिफोर आय क्लोज. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 33. तुमकडे बायबल आसा? कोण एकलो भाव भयण कोंकणीन आजचे मोगाच्या भाव बंधू, कोण एकलो भाव आसलेल्या कोंकणीन ही वर्स आजून दाखय. मार्क 12 वर्स 33. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिविताच्या बलान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय, आनी आमचोच करता तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हे सगळे होमा आनी योजना परस एकदम अदीक व्हडटें. पळयला मोगाच्या भाव बंधू कितें म्हणलेलें आसा, काय बरी सोबीत वस्त जावन आसा मोगाच्या भाव बंधू. हे तर समज जाल्यार म्हज्यान तुजें काडीज रडोंक लागतलें मोगाच्या भाव बंधू. भितर आमचे काडीज रडोंक लागतले, दुखोंक लागतले. इफ वी रियली अंडरस्टँड दिस वर्स, your heart will be felt tears, my friend. जेजून कितें म्हणलां, what Jesus said, to love God with all your heart, all your understanding, and with your all soul, all your strength. And then Jesus said, and love his neighbor as himself. जसो तूं तुजो कसो मोग करता तेच भाशेन तुज्या नेबराचो कर म्हणलेलो आसा. And then Jesus said, is more than whole burnt offering and sacrifice. हे जावन आसा सगळ्यांच्यान व्हडतें, तुज्या प्रेयराच्यान व्हडतें, चर्चीन तूं वर्शीप करता ताच्यान व्हडतें जावन आसा. तुजे लागीं कितें तूं बायबल रिडींग करता, सगळें करता ताच्यान व्हडतें म्हणलेलें आसा. जेजू म्हणटा तुज्या भाव भयणाचो मोग करता, ताका फॉरगिव करता, हंबल जाता, हो खरो सॅक्रिफायस. दिस इज रियल सॅक्रिफायस, जीसस सेड. आनी तेका लागून डेविड म्हणटा मोगाच्या भाव बंधू, सामसान, for thou desire not sacrifice, as would I give it. Thou delight not in burnt offering. तुका हे होम आनी बलिदानाची उपगण येयली देवा. हे मेंढऱ्याचे वर्शीप करून, हात उबारून मंदिरान येवन लोक जे करता ताची तुका हीट येयली देवा, उपगलो तूं. Then verse 17 said, the sacrifice God really want. कसलो sacrifice हा? Broken spirit, humbleness, my friend. Oh, horror sacrifice. Yeah, horror baridan, humble spirit. This is the real sacrifice. And broken and contrite heart, oh God, thou will not despise. And taka lagun mogacha babu the holy worship जावन आसा ही. I beseech you, therefore, brethren, book of Romans 12:1, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice. तुझी कूड हॉरो sacrifice ऑफर कर म्हणलेलें आसा. तुझी आख्खीच कूड जावन आसा sacrifice देवाक ऑफर कर. You yourself offer God, holy, acceptable unto God. Otherwise, my friend, जो तो तुझ्या बाग दुखयलेलो आसा, जावं तुज्या शेजाऱ्याक ताच्या मोतीन राग दवरून रावलेलो आसा, ताका तोंड पळयता कांय कोत्ता, दुसऱ्या हातान घालता, you have not forgiven, my friend, your neighbors. आनी सगळी मागणी तुजी कोत्ता ती उमत्या कोरशार उदक आनी देवाक देव ती आयकोपाक ना. ही हाली मागणी हाली तूच आयकतलो, तुकाच आयकोन येतलें आनी कोणाकूच न्हय. मोगाच्या बाबंद असली देव मागणी आयकना म्हणलेलें आसा. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबंद आय आस्क यू, तूं तुज्या शेजाऱ्यां कडेन रिकॉन्सिल जाला, सांगला फुडें म्हज्या बा
हांवें तुका दुखयलां, हांव चुकलां, हांवें रागान तुका कितें म्हणलां जायत. मोतीन हांव तुज्या मुखार कोडूसाण धरून रावलो आसा. तुका हांवें हेट केला म्हज्या काळजांतल्यान, पूण हांव येयलां तुज्या मुखार. म्हज्या बा, म्हाका बोगस ह्या वेळार, म्हाका बोगस ह्या वेळार फकीक म्हाका कर. प्लीज म्हाका बोगस. हांवें तुका दूख दिल्या म्हज्या पातकांनी. तुजें नांव हांवें ओबयलां, तुजें नांव हांवें डिस्ट्रॉय केलां. प्लीज म्हाका फॉरगिव कर. येयलां म्हज्या बाबा हे भाशेन तूं. Will you come like this, my friend? Say, my brother, please forgive me. I have destroyed your name. I have speak bad against you. Please forgive me. Please forgive me, my brother. Please. Have you come like this? Are you reconciled to your brother and God? And तुवें reconcile कोणाक जावपाक जाय? भावाक आनी देवाकूय. कित्याक लागून देवाक तुवें रिकॉन्सिल जावपाक जाय? कित्याक देवाक तुवें दुखयलो आसा मोगाच्या भावबंदो. तुज्या पातकांक लागून, तुज्या पातकांनी देवाक दुखयलो आसा आनी देव तुजो दुस्मान जालो आसा. आनी तेका लागून जेजू सांगता, आय एम नॉट कम टू कॉल द रायचस बट सिनर टू रिपेंट. देव तुज्या रागार आसा मोगाच्या भावबंदो. जसो आमी पळयता, कोणूय तुज्या कोणाकूय तुवें दुखयलो जाल्यार तो तुजो पेलो सोयरो तुज्या रागा जातलो. तेच परीन देवूय तुज्या रागार आसा. आनी बायबल सांगता मोगाच्या भावबंदो, तुवें आनी हांवें देवाचे सगळे लॉ मोडलेले आसा. तुवें तुज्या जिवितान पयलो जागो देवाक दिला काय? हॅव यू गिव द फर्स्ट प्लेस इन युअर लायफ टू गॉड? हाऊ मच टायम यू हॅव गिवन गॉड? कितलो तुवें बेस्ट टायम देवाक दिलो आसा तुज्या जिवितान? Ask yourself, कोण तुझ्या जिवितान नंबर 1 जालो आसा मोगाच्या भावबंदो? कितलो देवाक तुवें सोदलो आसा? कितलो बेस्ट टायम तुझ्या जिवितान दिलो आसा? हो मानामेन सगळ्यांक आमकां लावन दितलो. जर तर तुवें देवाक बेस्ट टायम दिवना, तूं फेलियर जावन आसा. यू हॅव ब्रोकन द लॉ. Thou shalt not worship idols म्हणलेलें आसा. आयडल मोगाच्या भावबंदो हातराचीच ताका म्हणोना, लाकडाचीच ताका म्हणोना, पूण देवाच्यान चड तूं आस कोत्ता संवसाराच्या वस्तूची. डिझायर, कवटस, तिवूय आयडल जावन आसा. देवाचें तुवें नांव बेश्टें तोंडान घेयलां जायत, पूण तुज्या बाक भयणाक तुवें बगसूना काळजान सोडया. तुवें देवाचें नांव बेश्टें तोंडान घेयलें आनी गॉड इज होल्ड यू, माय फ्रेंड, अकाउंटेबल. देवाक एक दीस दी म्हणलेलो आसा. तुवें देवाक दीस दिला? ओ तुजें काम आहा म्हूण तुवें काम पयलें घाल्लें आसा. माय फ्रेंड, सी माय फ्रेंड, गॉड इज सो होली. देवाक मोगाच्या भावान तुज्यान म्हजी वर्शीप नाका. देवाक जाय ओबिडियन्स. ऑनर युअर फादर एंड मदर म्हणलेलो आसा. तुज्या मांयक पाय तुवें ऑनर केला काय? ओ तुवें ताका म्हणला, माय म्हाका जाय, आय नीड दीस. ओ तुवें सोडून मारला काय मांयचेर पायचेर? ओ मान तुवें कितें रागान दोळे मोठे केले जायत. ओ मे बी यू हॅव थ्रो समथिंग ऑन युअर फादर एंड मदर. हॅव यू रिस्पेक्ट युअर फादर एंड मदर? दाव शॅल नॉट किल. जिवेशी मान नाका म्हणलेले आसा. पूण जेजू म्हणटा थिंगाच आमी आजलेले आसा. तुज्या बाक तूं रागा पासून म्हणत जाल्यार, ओ फूल, ओ ताका रागान पडयलो जाल्यार विदाउट द कॉज, कारण नासतना तुवें ताचेर राग दवरलो आसा. ओ 4 जॉन सांगता तुज्या बाक तुवें हेट केला लायक अ केन. यू आर मर्डरर. कोणी म्हणलेलो आसा? दाव शॉल नॉट कमीट अडल्टरी. खंयच्या चेडवाक तुवें पडयला जायत, ताची लास्ट केले जायत. पोर्नोग्राफी, इंटरनेटाचेर वचोन तुवें चेडवांची कुडीक पडयले जायत, ओ चेड्यांच्या कुडीक पडयले जायत. यू हॅव कमीट अडल्टरी, माय फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. दाव शॉल नॉट स्टील. तुवें कोणाची चोरलां जायत, जी तुजी वस्त न्हय. गव्हर्मेंटाक तुवें चोरलां जायत, ताचे पयशे हेचे पयशे हाडले जायत. लोच चोरलां जायत, तुजें नोतें ओ टायमार तूं सारको काम करूं ना जायत. यू हॅव स्टील, माय फ्रेंड, इवन द कंपनी. दाव शॉल नॉट बी अ फॉल्स विटनेस. खोटी मान नाका म्हणलेलें आसा. कितले आमी खोटी मारले जायत? आमी सच सांगूंक पडटा म्हूण बोलतें सांगता मोगाच्या बाबंदो. रोखडीच 5 मिनटांनी खोटी. Thou shalt not covet ask करू नका. मोगाच्या बाबून हे मना प्रमाणे आय तूं मर जाल्यार देवाच्या मुखार गिल्टी आसतलो. You are guilty if you die today, and if God is going to
judge you based on this 10 commandment, I will definitely say you will be guilty, stand before God condemned. Eyes morozare ya dam mandana pormone dam mandamenta pormone dhyan tuka judge korzala, you will guilty, my friend, 100%. कित्याक सगळ्यांनी देवाचे लॉ आमी ब्रोक केलेले आसा आनी ताका लागून बायबल सांगता देव आमचो दुस्मान म्हणलेलो आसा. लिसन, God judge the righteous and God is angry with the wicked every day. देव म्हणटा जण एकल्याच्या विकेड मनशाचेर रागा जालो आसा दिसाच्या दिसा. कित्याक लागून? कित्याक ताचे लॉ आनी तुवें मोडलेले आसा. जस्ट लायक आमी पळयता, तुवें कंट्रीचे लॉ मोड जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करतले? ओगी रावतले तुका? ना, घरा कोण पुलीस येवन तुका वतले मोगाच्या बाबून. कित्याक लागून? तुवें सिवील लॉ मोडल्या, कायदे तुवें मोडल्या. जे गांवांत तुवें रावता त्या गव्हर्मेंटाचे कायदे तुवें मोडलेले आसा आनी कायदे म्हणटा जे कोणें लॉ मोडले ताका पनिश कर. And God said the wicked shall be turned into hell and punishment जावन आसा hell. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबून रिमेंबर, hell is not down दिसांची place. Hell is on everlasting punishment. पळयला मोगाच्या बाबून जेजून कितें म्हणलेलें आसा? कितें म्हणलेलें आसा जेजून? And these shall go away into कितें? Read your Bible and mark this verse. Hell is an everlasting punishment. तुमकां खबर आसा मोगाच्या बाबून हेलान मोड आसा. जे मोड इतले पावरफुल मनशाक गोंयता थिंगा रात दीस सुसेग ना, पीस ना, जॉय ना, लोक एकामेकाक मेळना. Total darkness, there is no rest, no peace. People are crying like a rich man, weeping night and day, everlasting punishment. And taka lagan mogacha ba, God is also is a loving God. And because of your sin, God said, कितें म्हणलेलें आसा? तुज्या पातकांक लागून देवाक आनी तुका सेपरेट केलो आसा. देव म्हणटा मोगाच्या बाबा आयजाया प्रॉफिटा वरवीं, आयजाया 59 verse 1-2, Behold the land, Lord hand is not shortened. देव म्हणटा म्हजे हात मोठये जावना तुका हात लावपाक, हेल्प करपाक, हील करपाक, तुजी मागणी आयकोपाक. हांव रेडी आसा. I'm ready to hear you. I'm ready to touch your life. Neither his ear heavy cannot hear. I'm ready to touch your life. I'm ready to change you. I'm ready to hear your prayer. But the problem, God said over here, there's a problem. Kiting problem? Your iniquity have separated between you and me. तुझ्या पातकांनी दोषी केलो आसा. आणि देव म्हणटा एज लॉंग हे पातक तुझ्या भितर आनी म्हज्या मदीं आसा, हे पातक जावन आसा म्हज्या भितर, दुरीक जावन आसा, वॉल जावन आसा. I'm not going to hear your prayer. I'm not going to touch your life as long the sin is in the middle. आणि तुझ्या पातकाक लागून देव म्हणटा हांवें म्हजें तोंड पासून धांपलेलें आसा. आमकां केन्नाय दिसता मोगाच्या बा म्हणून आमी मागणी करता ती देव आयकता म्हण ना. बायबलांत वचलो देव न्हय. तिंगा सांगलेलें आसा तुज्या पातकाक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपलेलें आसा. That will not hear आनी हांव आयकना. तुजी मागणी करता ती तूंच आयकता मोगाच्या बाबून नो देव. God is not like that, my friend. God need, my friend, holiness, righteousness, and as long as the sin is there, as long तुझ्या बाग तुझ्या बोक्सोवना काढजा सोडया. I will tell you, my friend, according to the word of God, God will never hear your prayer. केन्नाच देव आयकोचे ना तसलो देव जावन आसा. ताका लागून जेजू सांगतालो तुज्या बाचेर तूं आड आसा जाल्यार, ताका लागून जेजू सांगतालो तुज्या बाग तुवें दुखयला जाल्यार, ताका नाडला जाल्यार वचोन ताका बोक्सोण माग पयलो आनी उपरांत ऑफर कर. Listen. In order to bring you, my friend, back to God, reconcile with God, God sent Jesus. And Jesus came on earth. And Bible said God so loved the world. The one kite kele khobra sa bogocha babado. Poilo mo kelo, God love you. Still God love you, my friend. You and me, doesn't matter who it is. Doesn't matter how big sinner are you. God love you. Do not forget, my friend.
Even you are enemy of God, God still love you. And God gave his only begotten Son, Jesus Christ, that you should not perish in hell forever. But Jesus can give you eternal life. And Jesus come and die, shed his blood, and rose again. And he asks every person, repent, forgive as I forgive you. हांवें जसो बक्षिलो तसोच तूं दुसऱ्यांक बोगोस. तुज्या भितर राग धरून रावलो जाल्यार वच त्या भावाच्या फुड्यान पयलो आनी ताका सांग, भाव चुकलो, म्हजी काकूट कर, जसो देवान तुका बक्षिला. ताका लागून पेदूर सांगता, Christ also suffered once for sin, just for unjust, कितें, that he might bring us back to God. आनी ताका लागून मोगाचो भाव म्हणटा, Paul said, for when we were, कितें, कोण आसले आमी पयले? For if when we were कोण? Enemy. कोणाचे आमी enemy? देवाचे दुश्मन आसले तेन्ना पासून. Were reconciled God by the death of his Son. देवाक आमकां पोत्तून हाडले म्हणटा देवाच्या फुड्यान. आमकां forgive करून. Jesus have solved the problem. आनी ताका लागून Colossians म्हणटा, and having made a peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto him. I say whether in heaven or on earth or in heaven, and you were sometime alienated, enemies in your mind by the wicked works. पडेला म्हाका जबाबदो, yet now reconciled. देवान तुका पोत्तून हाडल्या क्रिस्ताक लागून, क्रिस्ता वरवीं. आनी ताका लागून म्हाका जबाबदो, today is a day of salvation. जो तो तुझ्या काळजांत आनी तुझ्या बाबण बोगसूं ना. I will tell you, my friend, तुझें देव केन्ना मागणें आयकोपाक ना. कित्याक देवाचो बायबलांतलो देव जावन आसा परफेक्ट जावन आसा. आनी ताचें उत्तर सांगता ते प्रमाण तुवें करूं ना जाल्यार God is never going to hear your prayer. You see, there's a two priests in the Old Testament, son of Aaron. They offer strangers fire before God, and God told them not to do. God have given them instruction, but they used their own fire, and what happened? God fire calmed down and killed that priest. God, देवा कितें जाय? Obedience. आनी ताका लागून आयचो दीस जावन आसा सरवणेचो बोजा बाबणादो. Come, my friend, I tell you. I ask you, my friend, today, come. If you do not know Jesus, come, reconcile back to him. I ask you, my friend, close your eyes. Wherever you are, close your eyes. Evada dode bon kor. तुवें कोणाक दुखयला जाल्यार म्हज्या बाबणादो. तुवें कोणाक गाय दिला जाल्यार आयचो दीस रडपाचो मोगाचो बाबणादो. आयच्या दिसाक फॉरगिवनेस मागपाचो दीस. आयच्या दिसाक सांग, देवा म्हजी काकूट कर, देवा. देवा म्हजी काकूट कर, देवा. प्लीज म्हाका फॉरगिव कर, लॉर्ड. हांवें म्हज्या बाबणाक दुखयला, देवा. हांवें तुका दुखयला, दे. तुका दुखयला, देवा. हांवें म्हज्या बाबणाक दुखयला, देवा. हांवें समज जाणां बोगसूं ना, देवा. हांवें समज जाणां हेट केलें म्हज्या जिवितांत. लॉर्ड, बी कायंड टू मी, ओ लॉर्ड.